फुडल्या 3 वर्सां भितर गोंयांत 150 मेगावॉट वीज तयार जातली अशी घोषणा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केल्या। शिरगांवा लायटीच्या अंडरग्राउंड कामाचे एसटी आनी एलटी लायनीच्या कामाची बुन्याद घातले उपरांत वीज मंत्री ढवळीकर उलयताले। ह्या वेळार मयेरचे आमदार प्रेमेंद शेट, वीज खात्याचे मुख्य इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीस, शिरगांवची सरपंच करिश्मा गांवकर, उपसरपंच जयंत गांवकर, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत आनी हेर हजर आशिल्ले। की हाजे फुडें गोंयांत तयार जातली हें नोंद घ्या। हाजे फुडें जवळ जवळ 150 मेगावॉट वीज येता त्या 3 वर्सां गोंयांत तयार जातली आनी हें आमी करून दाखयतले। आमी फक्त उलयना, काँग्रेसच्या आमदारांक फक्त उलोवपाची गजाल आशिल्ली। फॉर एग्जाम्पल जुवारी ब्रिजाचें एग्जाम्पल दिता, 3 फावटी फावंडेशन सोडून घातलें ताणें, पूण एकदांय तें करना, पूण आमी एकदांच आयले आनी तें काम करून दाखयलें। कारण ह्यो सगळ्यो गोष्टी जो मनीस काम करता ताका मोठेपण नासता। जो मनीस काम करना ताका इतलें कितें केलें की मोठें दिसता। आमकां तेंय दिसना, कारण आमचें कर्तव्य कितें, तुमी आमकां जेन्ना निवडून दिल्या तेन्ना बरें काम तुमचे पर्यंत पावोवप आनी तें काम करपाक आमी तत्पर आसता। आनी त्या खातीरूच आमी एक पयलीं डिसिजन घेतला, संबंद ज्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो आसा पळय, तुमच्या सुद्दां गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसतल्यो, त्या नंतर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, त्या नंतर जे मठ आसा किंवा बाकीच्या समाजाची मंदिरां आसा, हॉल आसा, ताजेर सोलर घालपाचो आनी त्या नंतर जी वीज तयार जाता ती आमच्या ग्रिडाक घालपाची। आनी ताका लागून जवळ जवळ 150 मेगावॉट वीज तयार करपाचें ध्येय आनी धोरण गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फुडें व्हेला, एनआरई डिपार्टमेंट आनी पावर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान, आनी हें आमी करून दाखयतले येता ते 3 वर्सां। सीन सांगलें की 45 कोटींची कामां मंजूर जाल्ली आसा, तितूंतलें हें पयलें काम जे 11 कोटींचें काम जाता हें पूर्ण जातलें आनी तें बी जात्रेक पयलीं पूर्ण जातलें। जसो आमचो प्रयास आसलो जात्रे पयलीं हें काम पूर्ण जावंक जाय म्हणून, तसोच तेंच्यांनी फुडाकार घेवन आनी सहकार्य आयज सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनूय बी ज्या तरेन काम चलयल्लें आसा हें काम पूर्ण जात्रे पयलीं जातलें आनी ह्या लोकांक हेजो लाभ जातलो इतलें निश्चितच आसा।